चिकालीम रहिवाशांनी निवासी वाठारांत बेकायदो कायमस्वरूपी वेल्डिंग बांदकामाचेर गंभीर हुस्को उक्तायला आनी अधिकाऱ्यांकडल्यान बेगोबेग कारवाय करची अशी मागणी केल्या। गांवकारांच्या म्हणण्या प्रमाण वेंचणुके खातीर राखून दवरिल्ले सुवाती फकत चलत्या हातगाडये खातीर आशिल्ली, पूण जायत्या विक्रेत्यांनी तांचे कायमस्वरूप बांदकामान रुपांतर केल्ल्याचो आरोप आसा, जाका लागून थळाव्या लोकांची गैरसोय जाल्या। तांच्या निवेदना वेळार रहिवाशांनी ह्या वाठारांत कथीत उपद्रव, छेडछाड, भौशीक रस्त्याचेर टॅक्सी वाहनांची बेकायदो पार्किंग, त्या जाग्यार मुतपाक रावप, कोयर सांठोवन आनी नितळसाण उणी करप यासारकिल्ल्या प्रश्नांचेर उजवाड घातला। भौशीक सुवातीचेर नियंत्रण दवरपा खातीर आनी वाठार सुरक्षीत आनी नितळसाण उरतलो हाची जतनाय घेवपा खातीर संबंधीत अधिकाऱ्यांक तपासणी करून गरजेची कारवाय करची अशी मागणी गांवकारांनी केल्या। 100% गाडोचो इश्यू हा पळय, लॉंग पेंडींग इश्यू, प्रत्येकदा आमी कमिटमेंट दिता पण खंय तरी फेल जाता। बट दीस टायम आय हॅव टेकन अ टायम ऑफ 1 मंथ मी पळयतलो की दॅट गाडोचो इश्यू परमनंटली सॉल्व जातलो म्हणून। व्हॉट इज एक्झॅक्टली इश्यू, कितें एक्झॅक्टली इश्यू तो? एक तरी आमी लायसन्स दिता ते मोबायल कार्डाक, पण थिंगा कितें जाल्लें आहा की परमनंट गाडे जाल्ले आहा, अनहायजेनीक कंडिशन, ओपनली कुकिंग करता। हांव मागता FDA कडून की FDA शूड ऑल्सो टेक दीस एंड तांकां चॅक करपाक, बिकॉज इट इज देअर प्रिव्यू। सो एज पर पंचायत वील बी टेकिंग एक्शन ऑन दॅट इलिगल गाडास एंड वील बी स्ट्रीमलायनिंग देम इन अ प्रॉपर मॅनर। लेडी ऑल्सो कंप्लेंट अबाउट टीजिंग, तेंका करता म्हणून। जेन्ना गाडे आसता टॅक्सीवाले येवन पार्किंग करता, ओपन डेफिकेशन करता, इफ टीजिंग कंप्लेन वॉज देयर वील रायट अ लेटर टू द पुलीस डिपार्टमेंट रिगार्डिंग द सेम, एंड वी हॅव प्लेज टू टेक install a CCTV camera there where this can be avoided. Thank you. चिकाल्या गाडे परमिशन पंचायतीन दिला इज फॉर मुवेबल कार्ड्स, आणि हे मुवेबल कार्ड्स तांणी खंय गांवभर घेवन भोंव जाता, तांकां लायसन्स आसता। दे कॅनॉट स्टे इन वन पर्टिक्युलर प्लेस आनीक बिजनेस करपाचें, हें जायना। तेणी घेवन वयचें आनी मागीर तेणी रात जाली की आपल्या घरा कडेन व्हरून दवरचें। आतां थोडे पळय जे गाडे आलतो चिकालीन पळय जो इश्यू आहा, एवरी ग्रामसभेक येता थंय ते फुडेंच एक 15 ते 20 गाडे ती परमनंटली स्टेशन जाल्ले आहा, आनी ते आनी एनी मोर मुवेबल कार्ड्स उरोंक ना, पूण थंय परमनंट स्ट्रक्चर जाल्या। आतां ही स्ट्रक्चर इलिगल जाता, आनी ताका लागून थिंगाचे स्थानीक पळय लोक आहा तांणी ऑब्जेक्शन हाडलेलें आहा, आनी ऑब्जेक्शन कितें आहा की थंय न्यूसन्स जाता, थंय टॉयलेट फेसिलिटी ना। सो ते टॅक्सीवाले पळय एअरपोर्टारसून आपणाक टॅक्सी घेवन येता, थंय पार्क करता, थंय एक्चुअली पार्किंग एरिया ना, आनीक थंय सगळे घाण करता, आनी ते मागीर स्थानीक लोकांक प्रॉब्लम जाता। थंय बायलो पळय रातच्यो कामासून पळय येता, चेडवां बायलो, तांची इफ टिजींग जाता। सो हे इश्यूज पंचायतीन एवरी ग्रामसभेक रेज जाता, आनी पंचायत ती ड्रॅगिंग इट्स फीट। एक्शन घेवपाक आयज पासून पंचायतीन उर्बा दाखयली ना। आतां कित्याक दाखयना, आयज पासून विचारलें तेंचे फाटल्यान गॉडफादर बी कोण आहा काय म्हूण आमी सरपंचाक विचारलें, तो सरपंचाची तोंडाक टेप मारलेली आहा, तेजे तोंडांतल्यान एक उतर भायर सरना त्या गाड्या बाबतींत। सो ओन्ली इलिगॅलिटीजा लागून कोण तरी गॉडफादर आहा अशें दिसता। तो गॉडफादर एक्सपोज जावपा जाय आनी इलिगॅलिटी बंद जावपा जाय। येस, थँक्यू। गाडे पडे आहा न्ही, ते गाडे पयले नेवीचे NDDचे एंट्रन्साक थंय आहले व्हडले, आनी तिंगा ते टॅक्सीवाले बी रावताले। मागीर नेवीन ऑब्जेक्शन जालें, तेंका काडून मागीर ते एरियान घातले आहा थिंगा ती कोमुनाली जमीन, ती 40-30 रेजिडेन्शियल जमीन आहा व्हडले न्ही। आनी ते गाडे म्हणजे कितें ते हँड कार्ड, ते रस्त्यार येवन भोंवपाचे, सगळ्याक वॉकिंग करपाचें आनी तेजें पोट करपाचें। आतां जालां कितें, हे गाडे पडे आहा न्ही ते रेस्टॉरंट जाल्या, ते फिक्स आहा थिंगा त्या जाग्यार, ते थिंगा जेवण रांदता थिंगा कळ्ळें न्ही, आनी ते टेबल घेवन सर्व करता। इट इज लायक अ रेस्टॉरंट। ते रेस्टॉरंट भाशेन चलोवपा ताका खूब परमिशन जाय फ्रॉम वेरियस ऑथॉरिटीज, वीथ द पंचायत इज नॉट बॉदर्ड। एंड बिकॉज ऑफ दॅट सेल ऑफ फूड थिंगा आतां स्ट्रे डॉग मेनन्स, टॅक्सीवाले येवन पार्क करता थिंगा, लोकांचो रस्तो ब्लॉक करता, आनी मागीर ते येवन थिंगा मुत्ता। सो आमचे आख्खे घराच्या फुडल्यान लोक रातचे बायलो बी वयता, तांकां इट इज नॉट सेफ। We don't know who the taxi drivers are. What they are looking very strange people. They are not from our village, so we don't know. The chances are there that tomorrow there may be some criminal activity. So we requested so many times the panchayat to remove those gadas, which they are illegal. But somehow Sarpanch is turning and twisting and avoiding it. One lady. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।